swatir sangati Baba Dieu kam tomog noman Bapa ani Puta tosot povitra agnian noman amcha yagnika urkanto sosarita pun pathom to Dieu Bapa Papian di mapi Ishwara Noventa na escolha dewa Burgyang rak mogar Bapa Noman Bapa ani Puta Tosot povitr agnian Noman amcha yagnika Burkanto sosarita Mogalishtan तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस जावं येता आनी मायो मोगाचो येवकार ह्या मिसान पोरबेंत भाग घेवंक आज आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सक्त संवसाराच्या राजाची दबाचीक परब क्रायस्ट द किंग आनी मिसान भाग घेतना पयले सुवातेर आमी उगडास करुया जी आमची भावना दुयेंत आसा ओदीक जाल्यार कोवीड पिडेंत तांकां देवाची पिकोवणी फावो जावंक हे मिसाची ते सवां ओतमे पासोद मागून घेता फ्रांसिस्को झेवियर रॉड्रिगीस इंते सवां आमी घेता एजिकियल वाज एफेजिनिया जोआनिना रेबेलो दिनवासनाची मीस पेटयता जेरी आनी फिलिसिदात रोजारियो ओतमे पासोद मागता मार्सेलिना ग्रासीस आनी जोकीन ग्रासीस ओतमे पासोद मागता मारिया आयरीन फेर्नांडीस आनीक बाल्विनो फेर्नांडीस ओतमे पासोद मागून घेता मार्सेलिना ओतमे पासोद मागता आसीस तियागो फेर्नांडीस ओतमे पासोद मागून घेता कायतानो रोजारियो परेरा दिनवासनेचे मीस पेटयता डेविड आनीक मिना देवाक दिनवासता आनीक हे मीस पेटयतात आर्गांचे गॉडफ्री आनीक रोजालीन 75th बर्थडे देवाक दिनवासता जोकिना गॉन्साल्वीस बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं एका मोनान एका खालजन आमी हांगासर जमलेलीं आसा तुमच्या घराब्यांनी नोमान करूंक क्रिस्त राया जेजू आमचो राय म्हूण आमच्याच कुटुंबांनी दाखोवन दिवंक हें व्हडलें बाग देवान आमकां जेजू आमचो राय कसो दिल्लो आसा आमच्या जिविताचो फुडारी मसाय प्रवादी देव जेजू राय हें बलिदानान भाग घेतना पयले सुवातेर आमचे अंतस्करण साफ करुया देवा लागीं आनी पेल्या लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन मोडुया हांव पातखी सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध त्या पासत पागेवन सदांच आंकवार मेळ्ळेत सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलीत कोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकलीत कोर सुमिया काकूत खोर सोमिया काकलीत कोर Moima dewa unsuri ani shanti tak jai istang
तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा 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 देवाचे शेळये 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 तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तुम बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थना सर्पविदारान ससनाच्या देवा आमच्या दोनिया दोयाल बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सगट संवसाराचो राजा तुवें केलोय आनी ताची वरवीं सगळीं रोसना सुपूर्ण एकवटून नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटयलोली सगळीं रोसना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुबेन जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाचे ससनांक आमेन. प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पर देव अशें सांगता हांवूच म्हज्या हिंडांक राखतलो आख्या हिंडाची सोड कोत्तलो जोळी मोळी शिपडल्या शेळ्यांक सोदतल्या गोवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलो दुरेन आनी दाट कालोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून पडल्यात थंय तावन हांव ताका सोडयतलो हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चोरयतलो आनी ताका हाड पडोश्यो कोत्तलो असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर सांडलोल्यांक हांव सोदतलो दुखवलेल्याचे गाये बांदतलो आनी ओस्कोत जाल्यार तिका गोठ करतलो मोठी आनी मजबूत आसा ताकाय राखतलो हांव तांचो खरो गोवळी जातलो आनी तुजें म्हज्या हिंडा असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर तुजें अशें जातलें शेळयां आनी शेळयां मोदें मेंढरां आनी बोकड्यां मोदें हांव न्हीद कोत्तलो देवाचें उतोरें देवाचे बडोदकार तुमचो जबाब म्हजो गोवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना सगळीं म्हणुया
म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडोवंक. शितोळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब: म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालख्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को म्हाका ना. दांडो आनी खोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करून धीर दिताय. जबाब: म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पट्टात, पळयतात, ताटोक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटा रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दुमदुमीत तेल वारोयताय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो, भरून ओंत्ता. जबाब: म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत घोरान देवाच्या म्हजें तिकान सोदां घाल. जबाब: म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. बागयोन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण खरेंच मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यांत ताचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें. आनी जशीं आदामा सोवें सगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोवें सगलीं पुनर्जिवंत जातलीं. पूण सगलीं क्रमा पोरमोणें आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगलीं. उपरांत सगल्या पोरदानांचो, अधिकारांचो आनी पदवेचो भोसोम करून तो आपल्या राज देवा बापाचे आदीं करतलो आनी तेन्ना सोगटाची संपादनी. कित्याक आपल्या सगल्या दुस्माना पांयां तोला मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आदी जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आदीं सगलें खेलां ताचे आदीं आपणाकूच करतलो. हे परी देव सोगटा सोर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदय. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सदय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माथ्यो आपोर म्हणून जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिंवासनार बसतलो
आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवली शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसोच तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ल्या राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेलोलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेलोलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर आसलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हिसूंक दिलें. पिडींत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकुणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. ते वेळार बरीं मनशां असो जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलोलो पळोवन जेवण दिलें, तानेलोलो पळोवन तुका पिवंक दिलें. केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हिसूंक दिलें. आनी तूं पिडींत वो बोणकुणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयण्यां मदें एकल्याक जें कितें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. मागीर आपल्या धाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो सैतानाक आनी ताचे दुतांक तयार केल्ले ससनाच्या उज्यांत म्हजे सोरशिल्लीं कुडसुरून वचात. कित्याक हांव भुकेलोलो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव तानेलोलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसूर आसलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हिसूंक दिलें ना. पिडींत आनी बोणकुणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलोलो, तानेलोलो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो वो पिडींत वो बोणकुणींत पडलोलो पळोवन तुजे चुरचुरे वो चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे ल्हानांतल्या ल्हान मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही ससनाची खास बगूंक आनी बरीं मनशां ससनाचें जिवीत बगूंक पेटली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आज मोगालिस्तांदो क्रायस्ट द किंग, सुगूड संवसाराचो राजा जेजू, हाची परब करतना इतिहासाचेर एक बारीकशी नदर मारूया. 1925 ह्या वर्साक तेन्नाचो पोप पायसान ही परब मांडून हाडली. आनी कित्याक जायत ही परब मांडून हाडली? तो काळ, ती वर्सां एके भाशेन भिरांकूळ जालीं. डिक्टेटरशीप, फॅसिझम असले सरकार रचून आयले. आनी हे सरकार आपूण धोनी, आपूण राजा असो हुकूम घालताले. देवाक पयस दवरताले, कुशीन दवरताले, देवाचे नेम कायदे पाळिनासले. आनी तांचे बरोबर हो सगलो लोकूय एके भाशेन देवा सरशिल्लो पयस पयस वेतालो. आपल्या घरांत, आपल्या जिवितांत दुसरे राजा, संवसारी वस्तू आपलें रायपण चलयतली म्हूण असलो तांचे हावेस तांच्या काळजांनी मांडलो. तेन्ना पाप साई पायस 11 हाणें ही परब हाडली उगडास करूंक. दर क्रिस्तांवांचो, दर भावार्थ्यांचो जेजू पयलो राय, क्रायस्ट द किंग. हे संवसारी वस्तू फाटीं धरून ताणें दिल्ले नेम कायदे शिकून आमी गांठीक मारून ताच्या रायपणाची
भागीदारां जावंक जाय. हेंच म्हूण समजून घेवन मोगाल इश्टांनो, आयच्या वाचपाची नदर मारुया. एजिकियल मोगाळ उतरांनी हे रायपणाचो सार आमकां दिता. द टेस्ट ऑफ द क्रायस्ट द किंग्स किंगडम. तो म्हणटा हो राय आमचो कसलो. एजिकियल म्हणटा जसो बरी एक बरो गवळी आपल्या शेड्यांचो परमस करता, देखभाल करता. आनी कसल्यो शेडयो ज्यो घायल जाल्ल्यो, ज्यो तुटलेल्यो, ज्यो मोडून पडलेल्यो, तांकां तो उबारता, आपले वेंगेत दवरता, ओकोत घालता आनी तांचो सांबाळ करता. हो जावन आसलो बरो गवळी. आनी जेजू म्हणटा आपुणूच तो बरो गवळी. म्हज्या शेड्याचो हांव सांबाळ करतां. आय एम द गूड शेपर्ड. म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखता. म्हणजे जेजू क्रायस्ट द किंग आमचो राय इज अ गूड शेपर्ड. आनी हो गूड शेपर्ड, हो बरो गवळी, हाचें मोड, हाचें काळीज, हाची काकूट पयले सुवातेर मोडलेल्यांक, तुटलेल्यांक, दुयेंतांक जेजू दाखोवन दिता. माथ्यू हें आमी वाचप, हांवें वाचलां तें, एक बरो देखावो आमचे मुखार दवरता. हें चलचित्र कशें, पिक्चर कशें माथ्यू आमकां दाखयता. एके भाशेन जेजू सिंहासनार बसतलो, ऑन द हाय चेर. आनीक मनशांची दोन वांटे करतलो, उजव्याक आनीक दाव्याक. तुमच्या उजव्याक दाव्याक कोण बसलो ती हांव नको, पूण उजव्याक आनीक दाव्याक. आनी दाखयता मॅथ्यू जेजू एक स्ट्रीक किंग कसो. अशें न्हय तें. ताची शिकवण जावन आसा जेजूक मनशांतल्यान आमी सोदून काडूंक जाय. हो देखाव्याचेर मोगाल इश्टांनो आमी बारीकशी नदर मारुया. एके भाशेन जेजूक आमी खंय भेटतले. दीस इज द लास्ट जजमेंट. आमी सगलीं मरून स्वर्गार गेलीं म्हणटच गेल्यार पुरो म्हूण मागुया. स्वर्गार गेलीं म्हणटच जेजू आपल्या कोदेलेर बसतलो. आनी द लास्ट जजमेंट, दोन भाग, उजव्याक आनीक दाव्याक. आनी आमकां सांगलेलें ते प्रमाणे शेळ्यांक आनी बोकड्यांक दाव्याक हाते बोकड्यो, रायट हात्यो शेळयो. बरें करतल्यांक जेजू म्हणटा ते शेळयो, जेणे सगळें बरें हे जिवितांत केल्लें आसा. वायट केल्या त्यो बोकड्यो जाल्ल्यो आसा. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना हांव भुकेलोलो, हांव थानेलोलो, हांव विंगडो आसलो, हांव दुयेंत आसलो, हांव बोणकुनीत आसलो, तुमी म्हजी खबर घेतली, म्हाका जेवण दिलें, पिवंक दिलें. आनी हाकाच लागून तुमकां हें व्हडलें भाग. वेलकम टू माय किंगडम. एन्जॉय गॉड्स किंगडम, हेवन. खुशाल जावात, हें तुमकां भाग. आनी उपरांत घुंवतलो आनी अशें रावतलो आनी म्हणटलो तुमी जेन्ना हांव भुकेलोलो, हांव तानेलोलो, हांव कश्ट करतालो, हांव दुयेंत आसलो, हांव बोणकुनीत आसलो, हांव रडटालो, आनी तुमी म्हजें कांयच करूंक ना. एक ग्लास उदक दिवंक ना, जेवण दिवंक ना, कांयच दिवंक ना. वचात ते उज्यांत. आनी मोगाल इश्टांनो, हो लोक म्हणटा सायबा हें केन्ना जालें? आमी तुका व्हडलें जेवण करून रावताले. हांव म्हज्या भुरग्याच्या कम्युनिनाक व्हडली पार्टी मांडलेली, बड्ड्याक व्हडलें जेवण केल्लें, आमी रावताले हांव तुका, तूं केन्ना येतलो काय म्हणून, तूं येवंक ना. आनी जेजू तांकां म्हणटा म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक, कश्टवतल्यांक, दुयेंतांक, गरिबांक तुमी तर कितें दिलां जाल्यार हें तुमकां सर्गीचें भाग. अशें तें आमकां खबरच नासलें जेजू.
आमी फकत पाटयो केल्यो, आमीच रांदलें, आमीच खायलें. म्हज्या घरार गरीब आयलो, म्हजें जावंक ना तांकां इल्लें जेवण दिवंक. हांवें रस्त्यार पडले, ताणीक वळवळटाले, म्हजें काळीज चुरूंक ना. दर घोडेक हांव पळयतां कितले विंगडे, म्हजे लागीं कितले कपडे आसा, म्हजें काळीज केन्नाच ओडूंक ना कितेंय तरी दुसऱ्यांक हे कपडे धाडूंक. म्हजी शेजारची दुयेंत आसा, म्हाका खबर आसा, म्हज्यान बॅड करूंक जायना, फोन तरी करूंक जाय आसतालो, पूण म्हाका तांकूंक ना. हांव बणकुणीत केन्नाच पावूंक ना. जेजू मोडटा मोगाल इश्टांदो, तुमी म्हाका भेटतलें जाल्यार, तुमी म्हाका मान दितलीं जाल्यार, म्हजी ओळख घेतली जाल्यार, म्हाका नमस्कार करतलीं जाल्यार, न्हय फकत तुमच्या मागण्यांतल्यान आल्तराचेर इगोर्जेन तुमी मागणें करचें. हांव तुमचे मदें जियेतां तुमच्या भावनांनी. आनी कोण ही भावना मोगाल इश्टांदो? ल्हानांतली ल्हान, ल्हानांतली ल्हान. आनी आमी म्हणटा, म्हाका सोयेक मेळोंक ना जेजू गरिबांक कितें दिवंक. सोयेक मेळोंक ना, आय हॅव नो ऑपॉर्च्युनिटीज. हांगासर भिकारी दिसना. मोगाल इश्टांदो, कोणाक भिकाऱ्यांचो गरिबांचो मोग हाडल्यार तांचें काळीज खंयचेय वेळार, खंयचेच भाशेनी, खंयचेच दिसांनी तें ओडून वेतलें. आख्खे संवसारभर, एशियेंत, आफ्रिकेंत आनी आमच्या भारतांत दर दिसाक लाखांनी भिकेन जेवण नासतना लोक मरता. कितले फावटी आमच्या कानार सादता ते मिसांवांनी कितें धाडात, आमचें काळीज ओडना. आमकां कांयच भावना आसना. आमच्या बशेर देवान कितलें जेवण दिल्लें आसा. आमी जेजूक सोदता देव मंदिरांनी, मागण्यांनी, होय देव आसा आमच्या सगल्या बरोबर. पूण जेजू म्हणटा, आज म्हाका तुमी नोमान करतलीं जाल्यार, हांव एक राया म्हूण ओळखून घेतलीं जाल्यार, हांव आसा ल्हानांतल्या ल्हानां मदें, ओस्कोतां मदें, कॉस्टोले मदें, जी दर दिसाक आमच्या भारतांत लोक मरता, विंगडो आसा. हे भुरग्यांचेर नदर मारून आमी तांकां जेजूच्या रुपान पळोवंक जाय. जेजू म्हणटा, आय एम द फेस ऑफ पॉवर्टी. हे गरिबाची हांव मुखामोळ. तेन्नाच आमकां हो उजवो भाग आनी दावो भाग फावो जातलो. आनी हाकाच लागून आज ही परब दवरलेली आसा मोगाल इश्टांदो, ह्या रायपणाची. हांव क्रायस्ट द किंग. ही इमाज, रुबन कॅमेरा घुंवडाय वयर, ही इमाज आमकां दिसून येता. जेजू, Christ the King. Christ the King has died for us. Christ the King has died for us. असली इमाज आनी खंयच चड दिसची ना. Jesus is dressed as a king over here. And this king died to give us life. That is what this image is depicting or telling us. मोगाल इश्टांदो, आयचे मिसान आमी भाग घेतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. पयले सुवातेर आमचो राय कोण, हू इज आवर किंग. हे आधुनीक काळांत, इन मॉडर्न टायम्स, कितल्यो वस्तू आमच्यो रायपणाची जागे घेता. दर भागांत एक किंग जाल्लो आसा. द किंग ऑफ म्युजीक, द किंग ऑफ पॉप, द किंग ऑफ फुटबॉल. आमच्या तियात्रांनी जायते किंग आसा आनी क्वीनो आसा. सगळ्या संवसारान आमकां किंग दिसता. हे संवसारी किंग्स, जायत्या जाणांक ताणेंच आपली टायटल्स दिल्लीं आसा. पूण आमी ओळखून घेवंक जाय, आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक जाय, आमच्या जिविताचो राजा एकूच तो जेजू. आनी हे राजाचो आमी पाटलाव लागचिल्ल्यान करूंक जाय. आज आमच्या भुरग्यांच्या मनार
तांच्या काळजांनी, आमच्या तरणाट्याच्या काळजांनी कसली भावना आसा. तांकां हे राजान राणयो जाय. द मॅटेरियलिझम, द सेक्युलरिझम आमच्या भुरग्यांक देवा सोरशिल्ली पिंजून पिंजून पयस काडटा. जरी तर आवय बापूय आमीच एक पयली जबाबदारी घेना आनी तांकां जेजू आमचो राय म्हूण सांगून दिना, जाल्यार तांच्या काळजांनी हे दुसरे राय, द अदर किंग्स उबे जाता. तर आज आमी हे मिसान भाग घेतना पयली सुवातेर मोगाल इश्टांदो ओळखून घेवया आनी गांठीक मारुया, जेजू आमचो राजा. ताचो लागशिल्ल्यान पाटलो करूंक, हे राजाची ओळख घेवंक आमी हे मिसांतल्यान मागून घेवया. तशे भाशेन आज आमकां जेजू घुमोवन दिता, म्हजें मुखामोल, म्हजी भावना, हांव राय कसो मेवतलो जाल्यार गरिबांच्या, ओस्कोतांच्या, तुटलेल्या, सांडलेल्या मनशांक तुमी भेटात. तुमचो मोग तांकां वाटात. A little more of love can change the world. पूण हाचो मोग आमच्या काळजांनी आसूंक जाय. देवास्पण बुकांचेर आनी पत्रांचेर केल्यारूच जायना. हे मिसाचो सार आमकां पयस धाडटा. हे मिसाचो हेतू जावन आसा, गो अँड शेअर, ब्रेक युअर सेल्फ फॉर अदर्स. Unless we break ourselves, we can't heal the world. Jesus at Kurusar, he broke himself. The broken body shared for us. And that is Christ the King. Hinच कल्पना मोगाल इश्टांदो, आयचे मिसांतल्यान बापा मुखार उबारुया आनी आमचे कुटुंबा पासत, आमचे फॅमिली पासून मागून घेवया, ओळखूंक जेजू आमचो राय. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सोत मानता देवा, सर पळयताय बापाक, स्वर्गार आनी पिकनीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मेळयतान जल्मलो, पोंच प्लाता काल ताणें कोयस सोंसलें, ताका खुर्सार चोरलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चोरलो, सर पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तोय ताण जिवे आनी मेल्ल्यांची मुजबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Kalvaratorio, ono papa, verice poro, alcanzata, tu sos mogato, to vedoita, taka je morta, igros mata, moga bapa, doja nudre. I bedoni manuntunge, I bedoni manuntunge, I tuji pusa kojeninti, namaskar kapu din basteni, it's only sorrows na jelavi. Vedoita tewa, burkin tuji, mogal bapa, doya nodre, I vedoni, manuntunge, I vedoni, manuntunge.
म्हजी इश्टांदू म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आतावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दोयेल बापा, पातकाचें बोगसोने जोडूंक सगल्या मनशाक तुजे वेंगीत हाडूंक तुजे पुताक हे संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांती एकवटून म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान ससनाच्या देवा, सर्व केल्यान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताक अनंदाच्या तेलान माखलो केलोय सासनीक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सूर रोसणीचो शांतीची तो निर्मोल बोली कुरसार ताणें तुका आपणाची बेठवणी केली आनी अशी मनशा कुलाची सोडवण स्थापली. सगळे रोसणेक आमच्या अधिकारान खाल हाडूंक एका ससनीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक तुवें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देव तुतां बरोबर सर्गींचे सोल दलबरा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे एका ताका सोय. उच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशीन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हाणीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली हाणीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनीक करोराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सले मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनमुची खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाब, टॅकलेन आमचो गोवली बाब आनी सगळ्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मनाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाबिण्याची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गोदनी मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती बागेन धरून दोता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोर्दन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक
Amen. आमच्या सन्मदराची आज्ञा मनान धरुया. आमच्या राय जेजून दिल्ले मागणे भावार्थाची हेच भावार्थान बापाक उबारुया. आमचे बापा बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी सवकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पळय दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दव्या करुणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्मदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कथांतली वाठाय. कित्याक राज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमची पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेचेर भावार्थाचेर देस्त घाल, आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससण्याचे ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सोदांक घाल, तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाची शेली संवसारचे पाप कातले आमची काकलीत कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप कातले आमची काकलीत कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, म्हज्या एका चित्रार म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Spiritual communion मागणे. मोगला जेजू हांव सोत म्हणटा तूं खरेंच पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां, आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजान घेवंक आश येता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजान आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदीन तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोराक द्वेष सोडटा. तुवें आमी प्रीती वोगून जंय अपमान करता, तुवें आमी माफी करून. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां, तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान जंय जोगळीं पेट्टा, थंय आमी शांती हाडूं. जंय
मोगाच्या आगट्या आमची लसुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे मोगाल बापा स्वामी जेजू क्रिस्त सगोड संवसाराचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो याज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दोबाजीक परबी दिसाक अमूर जिविताच्या जेवण खाण आमी घेतलां तेच जिवितांत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां वांटो फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक दिन वाचता ह्या आयच्या मिसान भाग घेतले म्हणून कुडीत कोत्ता यूथ रिट्रीट तरणाट्यांक रितीर ऑनलायन डिवायन UK हांचो आसतलो 27th, 28th, 29th नोव्हेंबराच्या 10 to 1 PM UK टायम. सो तुमच्या तरणाट्यांक तुमी उगडास करचें आनी जाता जाल्यार आवय बापायनी तुमच्या तरणाट्या बरोबर बसून हे रितीरान तुमी भाग घेवचें 3 दिसांचो 27, 28 आनी 29, 29th. आमच्या गोवेल्याची भाव भयणी गोवेल्या विलेजीस आपल्या वर्सा ओडीची परब करतल्या ऑन 28th सोनवार ह्या सोनवाराक नोव्हेंबराच्या लायव्ह स्ट्रिमींग ऑफ दीस मास जातलें 6 PM. सो हें जातलें 28th सॅटर्डे सोमाक परब सांत आंद्रेची. सांत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब हे वर्साक हांगासान आमी सगळीं नोवेनां लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. सुरू जाता 24th 6 वाजता. सदांच नोवेनां जातलीं 6 वाजता आयताराची जातलीं 11:30 मिसाक. हें लायव्ह टॅलिकास्ट जातली म्हणटूच तुमी दुसऱ्यांकूय गमोयचें हांगास ही मिसां आमकां मेवता आनी हे नोवेनान भाग घेवंक दुसऱ्यांकूय तुमी गमोयचें. उदीक जाल्यार आमचें गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल आसा तें तुमी सबस्क्रायब करचें. हो एक संदेश टू शेअर द गॉस्पल ही सगळ्यांची जबाबदारी न्हय थोड्यांचीच. सगळ्यांची जबाबदारी आमी आपणायची एन्ड प्लीज शेअर द कन्सर्न आफ्टर बींग सबस्क्रायबींग कित्याक तुमकां सगळी आमच्यो कार्यावळ्यो द गॉस्पल म्युजीक मिसां दुसरी रेतीर तुमकां नोटिफिकेशन मेवतलें. आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक दिन वाजता आनी फेस्ताची क्रायस्ट द किंग जेजू आमचो राय हाची उणउणीत परबी तुमकां हांव दिता. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. देव आमकां जाय देवाक चोर मानता बावाटा सोत मानता बावाट वरदायज तेणे क्रिस्ताचे संवसारान आमकां दवरले आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार बावाट आमकां एक व्हड बांदार देव बाप आमचो मोगाळ बापूय देव पूत आमचो व्हडको बादशाय देव बाप आमचो मोगाळ बापूय देव पूत आमचो व्हडको बादशाय देव आमकां जाय देवाक चोर मानता बापूत पवित्र आत्मो मानता
bawat amto nui ay tokato un San Francisco Savierato ami Kristau Judiu toya bawat am kaya korbanda Dio babam to moga bahui Dio putam to warto patshai Dio babam to moga bahui Dio putam to